मंगळारा कोलवा वाठारात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। कोलवाच्या थळाव्या सयत आमदार वेन्झी वेगस सरळ कोलवा पुलीस स्टेशनात गेले। पुलीस निरीक्षकान व्हड पुलीस फौज घेवन कोलवा इगर्जेत गेल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली। या घडणुकेचो निषेध करतना थळाव्यांनी पुलीस निरीक्षकाची बेगोबेग बदली आणि भौशीक माफी मागची, तशेंच विला प्रकल्प बांधपी गुप्ता आड FIR नोंद करची अशी मागणी केली। मीराबाग सावड्डे 280 कोटीच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। फाटले कांय दीस जाले थळावे ह्या प्रकल्पा आड आंदोलन करीत आसा। प्रकल्प जो मेरेन रद्द करिनात तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगतान पक्षाचो राजीनामो दिलो। तांणी आपलो राजीनामो आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना तशेंच गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांकां धाडलो। गोंयकारांक खातीर कितें तरी करपाक भायर सरपाक जाय देखून आपणे आप पक्षाचो राजीनामो दिल्ल्याचें सिद्धेशान सांगलें। तशेंच नावेली मतदारसंघात जनते खातीर काम चालूच दवरतले अशेंय सिद्धेशान स्पश्ट केलें। कोलवा गावातल्या थळाव्यांनी प्रस्तावित रो विला प्रकल्पाक खर विरोध केला। हो प्रकल्प CRZ क्षेत्रांत येता अशें थळावे सांगतात। आमच्या गावात असलो प्रकल्प नाका अशी स्पष्ट भूमिका लोकांनी घेतल्या। पुलीस दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक मजत करता अशें थळावे सांगतात। ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात वचपाची लोकांनी शिटकावणी दिल्या। गोंयांत जंगलतोड करून जावपी शारीकरणाक लागून रानटी जनावरां आतां लोकवस्तेंत येवपाक लागल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सत्तरीच्या ब्रह्मकरमळे वाठारांत आशिल्ल्या सखाराम देसाय हांचे बागायतींत वय मोडून गवेरड्यांचो कळप भितर सरलो। बागायतींत आशिल्ल्यो केळी आनी माडयांची मोठ्या प्रमाणांत नाशाडी केल्या।
आमका नाका पार्सेकर फूड्स कंपनी अशी घोषणा दीत मोले पळसकट्टा वाठारांतले थळावे परतून एकठांय जाले. पार्सेकर फूड्स कंपनीच्या धनयान बेकायदेशीरपणान ही कंपनी घाल्या. या कंपनीक लागून वाठारात घाण वास मारता. तशेंच कांय जाण या वासाक लागून दुयेंत लेगीत पडल्यात. त्यांना गावातली कंपनी बंद करात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हडफड्या बर्च रोमियो लेन प्रकरणात अपात्र थारिल्ल्या सरपंच रोशन रेडकरान म्हापशेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज दाखल केला. मजगती बर्च प्रकरणात गौरव आणि सौरभ लुत्रा हांणी दाखल केल्या जामीन अर्जांचेर म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आपलो आदेश फुडें धुकल्ला. 12 फेब्रुवारीक न्यायालय आपलो निर्णय जाहीर करतले. दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान मंगळारा पवित्र रमजान म्हयन्याचे फाटभुंयेर सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद सुरू करपा संबंधी पुलीस प्रशासन आणि मस्जिद समितीच्या वांगड्यांबरोबर संयुक्त बसका घेतली. हे बसकेत कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हजर आशिल्लो. सुन्नी गुलिस्तान मस्जिद सुरू करपा विशीं निमाणो निर्णय बुधवारा 11 फेब्रुवारीक जातलो अशी माहिती मुखार आयल्या. अली खानजादे खून प्रकरणा संदर्भात मस्जिद तात्पुरती बंद दवरिल्ली. मंगळारा दीपनगर कुर्टी वाठारांत एमआरएफ शेडीतल्या कोयराक उजो पेटिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. हे घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपान थळ्ळो. बारांचीवाडी थिये सर्वे क्रमांक 438-1A येवपी प्रस्तावित 75 प्लॉट्सांक थियेकारांनी खर विरोध केला. हो प्रकल्प बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी करीत हे विशीं नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्याकडेन कागाळ केली. नियोजित नेमांक पाळो दिना तो मेरेन रस्तो दुरुस्ते खातीर दिल्ले एनओसीक स्थगिती दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. तशेंच संबंधीत मंत्र्यान ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाची मागणी तांच्यांनी केली.
कर्नाटकाच्या चिक्काबलापूर शारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका कार चालकाक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी ट्रक उमथल्ल्यान हो अपघात जालो। ट्रक चालकाचे ट्रकावयले नियंत्रण सुटले। ह्या अपघातात ट्रक चालकाक आगताक मरण आयले। फुडलो तपास सुरू आसा। राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच। मंगळारा आर्लेस सर्कलाचेर स्वय अपघात घडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण टँकर चालकाचे टँकरावयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान ताणें थेट व्हरून पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयांचेर टँकर मोखलो। सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना, पूण गाडयांचे मात बरेच लुकसाण जालें। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन नेटान तयारी सुरू केल्या। हे खातीर काँग्रेसीच्या प्रदेशाध्यक्षान फोंडा गट काँग्रेसी वांगडा बसका घेतली। ह्या बसकेत वेंचणुकेची रणनीती, बूथ पातळीचेर समन्वय आनी संघटनात्मक बळगे हांचेर चर्चा जाली। हे बसकेक काँग्रेसीचे हेर पद अधिकारी हजर आशिल्ले। गोंय सरकारान राज्यात मिलेट्स धोरण आपणावचे अशी मागणी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट आणि पतंजली योग समितीन केल्या। रोग मुक्त जीण जगतले जाल्यार मिलेट्सा बगर पर्याय ना असो दावो ह्या संघटनांनी केला। दक्षिण गोंयच्या रस्त्यांचेर आनी उक्त्या सुवातेर पडून आशिल्ल्या बेवारस गाडयां संबंधी आता राज्य सरकारान व्हडलो निर्णय घेतला। दक्षिण गोंयांत जितल्यो बेवारस गाडयो आसात तांचो गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळा वरवीं विलो लावपाचो निर्देश गृह खात्यान दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्याक दिला। आता दक्षिण गोंयांत पयलेच खेपे स्क्रॅप मेळावो घडोवन हाडून 15 वर्सां मायज जाल्ल्या सगळ्या सरकारी गाडयांची पावणी करून तांचो विलो लायतले। हे विशीं गृह खात्यान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरोवन कळयलां।
गोंयांत 13 फेब्रुवारी सावन कार्निवल सुरू जावपाचो आसा. शुक्रारा पर्वरी हांगा कर्टन उबारपाच्या कार्यावळींतल्यान गोंय कार्निवलाची अधिकृतपणान सुरवात जातली. देवाची सासाय आनी गोंयची संस्कृतायेचो मेळ आशिल्लो हो 5 दिसांचो उत्सव 13 ते 17 फेब्रुवारी मेरेन राज्यभर पर्यटन खात्यान अंतर्गत मनयतले. ह्या उत्सवात रंगीत मिरवणूक तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें कार्निवाल वेवस्थापक संचालकान पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें. मोरजे दर्यादेगेर 25 कासवांनी सुमार 2700 परस चड तांतयां घाल्या. ही तांतयां सुरक्षीत दवरपा खातीर रान खात्यान पावलां उबारची. मजगतीं सोमारा राती दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडवे कासव तांतयां घालपाक आयिल्लो. मात दर्यार जावपी आवाजाचें प्रदूशण आनी पर्यटकांच्या बोवाळाक लागून तो कासव परतो दर्यांत गेलो. दर्यादेगेर कासव संवर्धन मोहीम राबयल्या, मात ताचेर सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. ग्वालियर मध्य प्रदेश पुलिसांनी झांसी पुलीस स्टेशन वाठारालागसार जनावरांची हाडां घेवन वचपी ट्रक जप्त केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही सगळीं हाडां झांसीक व्हरपाक सोदताले अशें कळटा. पुलिसांनी ट्रक थांबोवन पळयत जाल्यार ही हाडां दिश्टी पडलीं. देखून ट्रकांत आशिल्ल्यांक ताब्यांत घेवन हाडांय जप्त केल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. मंगळारा दिल्लीत भरपूर प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयले. हाका लागून थळाव्यांनी भलायकेचो हुस्को उक्तायला. हवेचो दर्जो 268 इतलो आशिल्ल्याची नोंद जाला. दिल्लीच्या थळाव्यांक भायर फिरता आसतना मास्काचो वापर करचो पडलो. तशेंच हवा प्रदूषणाक लागून वाहन चालकांक वाहनां चलयतना आडखळ निर्माण जाली. मंगळारा सकाळी मुंबईत दाट धुक्या सयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली आसतनाच व्हडा प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हवेचो दर्जो बरोच कमी आशिल्ल्यान वाहन चालकांक येरादारी खातीर आडखळ जाली. तेच प्रमाण हवा प्रदूषणाक लागून भलायकेचो हुस्को उक्तायला. थंडेक लागून लोकांक स्वेटर आनी कानटोपयेचो वापर करचो पडलो.
संभाल उत्तर प्रदेशात चांदावसी न्यायालया लागसार आशिल्ली काय बेकायदेशीर अतिक्रमणां मातये भरवण केली। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ही अतिक्रमणां बेकायदेशीर आशिल्ल्यान ती मातये भरवण करची म्हूण सांगून लेगीत कसल्याच परवान्या बगर ही अतिक्रमणां चालू आशिल्ली, पूण निमणे ही अतिक्रमणां मंगळारा मातये भरवण केली। मंगळारा काश्मीरच्या कांय भागांनी बर्फ पडिल्ल्यान वातावरण सामकें थंड जाल्लें। रस्त्याचेर तशेंच गाडयांचेर बर्फ पडिल्ल्यान पर्यटकांनी ह्या बर्फाचो अणभव घेतलो। खास करून बारामुल्ला जिल्ह्यात राविल्ल्या पर्यटकांनी ह्या बर्फाचो अणभव घेतलो। मजगतीं फुडल्या 24 वरांत पावस शिडशिडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीचो वर्सुकी दीस मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो। वर्सुकी दिसा निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगलमय वातावरणान न्हावन गेल्लो। भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराई देवीची ख्याती आसा। वर्सुकी दिसा निमतान वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून हजारांनी भाविकांनी शिरगांवा येवन देवीचे आशीर्वाद घेतले। भाविकांनी महाप्रसादाचो लेगीत आस्वाद घेतलो। 10,000 परस चड भाविकांनी देवीचे आशीर्वाद घेतलो। हालीसराक कमी पिरायेचेर म्हळ्यारूच 30 ते 40 वर्सां ह्या दरम्यान पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार सेगीत सिगार ओडप, सोरो पिवप अशें आसूं येता। खरें म्हळ्यार डायबिटीस नाशिल्ल्या मदीं लेगीत पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जावपाक शकता। दिसपट्टे भायले खाण आनी हालचाल नासतना अशेंच बसून रावल्यार हो कॅन्सर जावपाक शकता। देखून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। हालीसराक बायलांमदीं लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। अजापाची गजाल म्हळ्यार सिगार न ओडपी बायलां मदीं लेगीत लंग कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हवा प्रदूषण, धुंवर तशेंच तंबाखूचो वापर केल्यार लंग कॅन्सर जावपाक शकता। देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेचो वेळार चॅकअप करचो अशें आवाहन दोतोरांनी केलां।